मांद्रे, म्हापशा आनी शिरोड्यात विधानसभेच्यो पोटवेंचणुको जावपाच्यो आसात। त्या बरोबर राज्यांत लोकसभेच्यो वेंचणुको आसा। ह्या खातीर राज्यांत आतां मेरेन बऱ्याचशा उमेदवारांनी उमेदवारी अर्जूय भरल्यात। ह्या सगळ्या भितर सगळ्यांत गिरेस्त असो उमेदवार हो सद्याक जीत आरोलकर आसा। जाल्यार शिरोड्यांतल्यान मोगोच्या तिकेटीर वेंचणूक लडोवपी दीपक ढवळीकर दुसऱ्या क्रमांकार आसा। जीत आरोलकर हांची एकूण मालमत्ता 26.99 कोटी रुपयांची आसा। सुमार 80,000 चौखण मिटराच्या आसपास ताचे कडेन एने जमीन आसा। जाल्यार दीपक ढवळीकरांची एकूण मालमत्ता 15.91 कोटी रुपयांची आसा। दुसरे वटेन भाजपाचे लोकसभेचे उमेदवार श्रीपाद नायक हांची एकूण 5.85 कोटी मालमत्ता आसा। तशेंच काँग्रेसीचे उत्तर गोंयचे उमेदवार गिरीश चोडणकर हांची 1.41 कोटी रुपयांची मालमत्ता आसा। आपाच्या प्रदीप पाडगांवकारांनी उत्तर गोंयांत उमेदवारी अर्ज भरिल्लो आसा। जाल्यार दक्षिण गोंयांत काँग्रेसीच्या तिकेटीर लोकसभा वेंचणूक लडोवपी फ्रांसीस सार्दिना हांचे कडेन सुमार 6 कोटींची मालमत्ता आसा। तशेंच गोंयच्या समान कायद्या प्रमाण 50% वांटो बायलेच्या नांवार आशिल्ल्याचोय दावो तांणी प्रतिज्ञापत्रांत केला। जाल्यार दक्षिण गोंयचे भाजपाचे उमेदवार ॲडव्होकेट नरेंद्र सावयकर हांची एकूण 1.45 कोटी मालमत्ता आसा। जाल्यार आम आदमी पार्टीच्या एल्विस गोमसाची एकूण मालमत्ता 96.76 लाख रुपया आसा। तशेंच शिवसेनेच्या राखी नायकानय दक्षिण गोंयांत लोकसभेक उमेदवारी अर्ज भरला। हांचे भितर मांद्रेचो अपक्ष उमेदवार जीत आरोलकरा कडेन सगळ्यांत चड मालमत्ता आसून ताच्या घरच्या कडेनय बरीच संपत्ती आसा। भाजपाचे उमेदवार दयानंद सोपटे कडेन सुमार 3.71 कोटी रुपयांची मालमत्ता आसा। जाल्यार गोवा सुरक्षा मंचाचे स्वरूप नायक हांचे कडेन 38 लाख रुपयांची मालमत्ता आसा। म्हापशेचे भाजपाचे उमेदवार जोशुआ डिसुजा हांणी एकूण 1.65 कोटी रुपयांची मालमत्ता दाखयल्या। म्हापशेचे गोवा सुरक्षा मंचाचे उमेदवार नंदन सावंत हांची एकूण 46 लाख रुपयांची संपत्ती आसा। काँग्रेसीच्या सुधीर कांदोळकरानय म्हापशांत अर्ज भरिल्लो आसा, मात अजून तांच्या मालमत्तेची म्हायती उपलब्ध ना। आप पक्षांतल्यान म्हापशांत शेखर नायक हांणी उमेदवारी अर्ज भरला। शिरोडा विधानसभा मतदारसंघांतल्यान पोटवेंचणूक लडोवपी मोगोचे उमेदवार दीपक ढवळीकरा कडेन 15.91 कोटी रुपयांची मालमत्ता आसा। भाजपाचे उमेदवार सुभाष शिरोडकरान उमेदवारी अर्ज भरला। काँग्रेसीच्या महादेव नायका कडेन 2.89 कोटी रुपयांची मालमत्ता आसा। जाल्यार शिरोडेच्या गोवा सुरक्षा मंचाच्या संतोष सत्तरकरा कडेन 8.7 लाख रुपयांची मालमत्ता आसा। उमेदवारांचो हो सगळो आढावो वेंचणुके खातीर भरिल्ल्या प्रतिज्ञापत्रांत उपलब्ध आसा। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट।